म्हादयचो इशू इफ्फीच्या उक्तावणा वेळार बरोच तापलो. उक्तावणा वेळार सभाघरांत म्हादय बचाव आंदोलनाच्या दोगांनी जावडेकर गो बॅकच्यो घोशणा केल्यो. तांकां सभाघरा भायर काडले. जावडेकराक मेळून गेल्ल्या शिष्टमंडळांतल्या तिगांनी गोवा फॉरवर्ड मोगोच्या कांय जाणांनी बाकीच्या कांय जाणां सयत इफ्फी उक्तावणाच्या सुवाळ्या वेळार सभाघरा भायर मूक आंदोलन केलें. तांकां पुलिसांनी उखल्ले. जाल्यार काँग्रेसीन ESG कडेन मूक विरोध केलो. पुलिसांनी तांकांय उखल्ले. सगळ्यांक दिवचल पुलीस स्टेशनार व्हेले. इलेक्शन मेरेन हे सगळ्यांक जुमयत दवरपाक सोदतात. कर्नाटकाचे इलेक्शन मेरेन टायम काडपाक सोदतात आनी त्या सगळे षडयंत्रांत मुख्यमंत्री सामील आसात. म्हणूनच आमी ह्या जावडेकराचो निशेध करतात. 15 दीस ते आनीक फटींग म्हणा तांकां ताबडतोब ताणें हे लेटर फाटीं घेवपाचें. ते कमिटी केला आनी ते काल लेटर धाडलां. ते लेटर डस्टबिनां उडोवपाचें. म्हादय बचाव गोवा बचाव बॅनरा खाला प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाच्या फुडारपणा खाला 5 जाणांचे शिष्टमंडळ पर्यावरण मंत्री जावडेकराक मेळून गेल्ले. मात जावडेकर कर्नाटकाक दिल्ली चीट फाटीं घेवंक तयार ना आनी स्थगीत दवरूंकूय तयार ना. पूण आमी सांगिल्लें आसा की तुमी 15 दीस न्ही, तुमी 2 म्हयने व्हेरीफाय करपाक घ्या. पण टील दॅट टायम जे लेटर दिल्लें 17 ऑक्टोबराक तें लेटर इमिजिएटली रिवोक जर जायना जाल्यार स्टे करचें. पण ते स्टे करपाक रेडी ना. कर्नाटकान जे बाय इलेक्शन्स आसा ते बाय इलेक्शन्स पर्यंत हें राजकारण जें आसा तें आमकां म्हारग पडपाचें आसा. काल आमच्या पक्षाच्या अध्यक्षान जी केस फायल केली ताचें हियरींग आशिल्लें. तुमचो MOFचो रेस्पोंडंट तुमचो एडवोकेट येवना तेवूय ताका खबर ना. तो म्हणटा काल केस आसा आपल्याक खबरूच ना. सो मिनिस्टर्स कॅनॉट बी सो इररिस्पॉन्सिबल. ताच्या नंतर मुख्यमंत्र्याक विचारलें काल तुमचो म्हणलें AG किंवा तो आदवोगाद कित्याक येवना. तो म्हणटा आपल्याक खबरूच नाशिल्ली काल केस आहा म्हणून. म्हणजे यू कॅनॉट बी सो इररिस्पॉन्सिबल सिटींग ऑन अ रिस्पॉन्सिबल पोझिशन. They have given this letter only for the sake of the Karnataka elections. And the very fact that he is saying, "Amka anki 15 dis di mon," it is very clear to take it beyond 5th of December. They are fooling the people of Goa, but they are fooling the people of Karnataka even more. ताणें काम करपाक जाय, इमिजिएट स्टे करपाक जाय आशिल्ली. ते आमचो डिमांड आसा तो करिना. हेजे वयल्यान खंय तरी कर्नाटकाचे इलेक्शनाचो फायदो घेवपाक सेंट्रल गव्हर्मेंट पळयता. बिकॉज ते 27 MPs दिता. ते म्हाका दिसता की 27 MPs ते दिले म्हणटकीर तांचो पॉलिटिकल वेट आनी तांचे दे एन्जॉय मोर पॉलिटिकल क्लाउड दॅन वी डू. ओके, सो वी हॅव पुट अवर डिमांड सेयींग दॅट इट शूड बी विथड्रॉन अँड वी वील कंटिन्यू विथ आवर एजिटेशन. म्हादय इशूचेर 15 दिसांनी निर्णय घेतले. निर्णय फावरार जायना जाल्यार कायदेशीर मार्गान पर्यावरण मंत्रालया आड वतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. कर्नाटकाक दिल्ली चीट फाटीं घेवची म्हूण आपुणूय मागता म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. कळसा भांडोराचें काम चालू ना म्हूण ताचो दावो. तर ह्या 15 दिसांक आत्तां थंय फिल्डार कांयच काम चलना. जर ह्या 15 दिसांक फिल्डार काम चल्लेलें आसत म्हाजी एज अ मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हांव स्वता MOF मिनिस्टराक सांगतलो आतां तें बंद कर म्हणून वचून. काम जें जावपाचें आहा तें खूब पयलीं जालें. तें खूब वर्सां पयलीं जालें. इनकेस सपोज 15 दिसांनी जालें आमी स्वता फायल करतले. आमी म्हटलां की जर इनकेस गव्हर्मेंट स्वता फायल करतले जर हाजेर योग्य निर्णय ते MOF मिनिस्ट्रीन घेतले नासत MOF मिनिस्ट्रीच्या अगेन्स्ट आनी ताच्या विरोधान फायल करपाची गोंय सरकारची तयारी आसा. 15 दिसांनी जालें जाल्यार आंदोलन करपी त्यांच्या बरोबर तुम्ही हांवें सांगलें जर हे 15 दिसांनी म्हणजे 15 दिसांनी जर पॉझिटिव्ह आयलो ना आसत निर्णय जाल्यार आमी बी पयल्यान पयलीं आमकां न्यायीक मार्ग जाका आमी सदांच म्हणटा की न्यायीक मार्गान वचप हें अत्यंत गरजेचो आसा. तो आसतलो न्यायीक मार्ग. आमी न्यायीक मार्गान म्हणजे आमी म्हणटा की NGTन आमकां अपील करपाक जाय त्या खातीर आनी समेस्त सगळ्या गोंयच्या सहीत आमी म्हणटा की म्हादई खातीर. पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हादयचेर जाप दिवंक तयार ना. म्हादयच्या विशयाचेर 2007 ते 2012 सरकार न्हिदिल्लें म्हूण मुख्यमंत्री सावंत उलयल्लो. ताचेर सिनियर राणेची जाप. कोणी झोपत नसतं. मला आज 50 वर्ष झाली मी निवडून येतो काय आणि जे आता निवडून आलेले आहेत त्यांनी मागचं काही बोलू नये. त्यांना माहिती नाही काय झालेलं आहे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.